फीस्ट किंवा 3 राजांचे फेस्त हे 6 जानेवारीक मनयता. द फीस्ट ऑफ एपिफनी किंवा एपिफनीचे फेस्त म्हणून सुद्धा ह्या दिसाक वळखता. जीसस क्रायस्टाक भेट दिवंक आयिल्ल्या 3 ज्ञानी राजांच्या यादीन हो आयचो सण मनयता. मेल्कियोर, बाल्ताजार आनी कॅस्पर हे आशिल्लीं 3 राजांची नांवां. गोंयच्या थोड्या वाठारांनी सुद्धा हो सण व्हड दबाज्यान मनयता. साउथ गोवान कुचेली, आरोसीम आनी कांसावली, जाल्यार नॉर्थ गोवान रेज मागोस. From walking up a hill, relishing kanji to attending mass, here are few glimpses of the Three Kings Feast celebration in Kansaulim. गोंयच्या ह्या वाठारांतल्यान 3 माणकुल्यांक राजा म्हणून निवडटा. राजा म्हणून वेशभूषान आशिल्ले हे माणकुले घोड्याचेर बसून आपआपल्या वाटेन थ्री किंग्स चॅपल हांगा पावता. Once the kings on horseback arrive at a designated spot, a special resting place is set up for them. Their crowns are then removed and momentarily placed on the heads of devotees present, symbolizing the transfer of blessings. आयच्या दिसा चर्चीनूय विशेष मास आसता. लोक पयस पयसान आपल्या पूर्ण श्रद्धे आनी विश्वासान पांया पडून आशीर्वाद घेवंक हांगा पावता. फेस्ताक आयिल्ल्या लोकांकडे उलोवया आनी जाणून घेवया तांची मनोगत. ते मुगो बाया पयलीं सायबीण कुट्टाळे दोंगराचे येयली, कुट्टाळेच्या वयर सरोन आनी मागीर ती कुट्टाळे दोंगराचे उबी रावली आनी चोयली खुंयचे दोंगरा जे आपूण वयचें. तेन्ना तें चिंतलें आपूण एक फातर घेतले आनी वयर मारतली. तो फातर खंय पडटा आपूण वचोन रावतली. ह्या दोंगराचेर पडलो आनी ती घेवन रावली. मागीर ह्या गोरवां भुरग्यान बी ते चोयल गोरवां राखता तेणी आनी बरें चोड भुरग्यां हाक्यांक दोन आहा म्हूण गांवां वचोन लोकां सांगिल्लें पुरोजांक. मागीर तेंच्यान तें ल्हान कोपेल बांदिलें आनी ते हिंग दवरली. तेन्ना सावन मागीर ते फेस्त कोत्ताय. आतां तें चड फामाद जालां. हय तेन्ना लोक गरीब न्ही, आतां बरें फामाद जाला, लोक पयशांकार जाले. मीस जात न्ही, 5 मीस जालां. मागीर 5, 6 अशें करून वरान जायत रावलें. मागीर रेया 10:30 मीस रे चोडले न्ही गोड्या घेवन. 3 रे येताय ते, एक आरशेचो, एक कुयेलीचो आनी एक हिंगाचो कांसालेचो. तिनूय गांवाचे मागीर एक जाता. हय एक जाताय आनी थिंग वयर वयताय. मागीर थिंग हिंग वताय ते वयर आल्तराचे वताय आनी मागीर मीस कोमेस जाता. मागीर देंवोन ते मागीर तेशी वयता हाटल्या इगोर्जीचे. तर आनी कितें कितें जाता ह्या फेस्ताक, म्हणजे तयाऱ्यो पयल्यो कश्यो कितें आसता? मीस नोयान जाताय न्ही. पयलीं माड जाता 27 तारखेर, मागीर 28 तारखेर सा नोयान. मागीर सोद्दां 2 मीस जाता, एक 6 एक 8 आनी मागीर सांजची 5 9 दीस देखून 9 दीस देखून 10 दिसा मागीर हेस्त हें नोवेना जाले की फेस्त 9 दीस. हिंगा न्ही सांकवाळ देखून तशें करता. किरिस्तांव आसूं, मुस्लीम आसूं किंवा हिंदू, सगळ्या धर्माचे लोक ह्या सणाक भाग घेता. आणि गोंयच्या एकतेचो होच एक सुंदर उदाहरण.
हाय, पयलीं म्हाका तुमचें नांव एंड फ्रॉम वेर आर यू? म्हजें नांव सूरज सावंत, हांव वेर्ना साकून आयलो. ओके. आनी कितलीं वर्सां जालीं तुमी हांगा येता? एनी स्पेसिफीक रिजन दॅट एवरी इयर? येस, आय हॅव अ व्हेरी स्ट्रॉंग एंड बीग एंड व्हेरी रिमार्केबल रिजन. तें म्हटल्यार म्हाजो चलो जो साहील सावंत हो म्हाजे बरोबर आसा, तो आयच्या दिसा जल्माक आयिल्लो 6 जानेवारी. हय, आनी ताका येदोसो आसतना मातसो आमी हाडिल्लो. ल्हान आसतनासून अशें धरून हाडटाले आमी. ती आयज पासून हाडटा हो पळय ताका, आयज पासून हाडला हांवें. बाबा मातसो मातसो ये रे. हय हय, हो म्हाजो चलो. सो आमी हे फेस्त केन्ना चुकयना आनी ह्या फेस्ता दिसा आमकां येवपाक आयज पासून कसलीच अडचण येवना. कित्याक आमी हे देवीक मना काळजांसून मानतात. आनी हांव समजता आयच्या ह्या फेस्ता दिसा म्हाजे कडेन म्हाजें घर भरलें, म्हाजे कडेन बिगस्ट गिफ्ट म्हणटा ती म्हाजो चलो आसा. दॅट इज द बिगस्ट हॅपिनस. आनी हे सायबिणीचें बेसांव आमचेर सदांच आसा, म्हणून तिका आमी सगळ्यांनी वयर दवरलें आमचेर सगळ्यांचेर लक्ष मारपाक. आनी आमी हिंदू लोक, ह्या वाठारांतले हिंदू लोक तिका खूब मानतात. आनी आयज तुमी पळयता आसतले कितलोसो हिंदू लोक हांगा आसा. आमकां खूब विश्वास आसा. सायबिणीक आमी खूब मानतात मना काळजांसून. फेस्ताक येता तेन्ना फेरी मात कशीच चुकोवपाची ना. चणे, भिकणां, काडयो, बडयो, वेगवेगळे खाण्याचे पदार्थ, तरेतरेचे खेळ आनी कितें विचारूच नाका. तीन राजांचे फेस्त नाताळ सणाची समाप्ती करपी एक म्हत्वाची परंपरा आसा आनी गोंयच्या संस्कृतीन हेचो खास मान आसा.